दीस ब्रेस्तार फेब्रुवारीची 5 तारीख 2026. पहिले मसाप रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले मसाप अध्याय 2 वळ 1 तावन 4 आणि वळ 10 तावन 12 पर्यंत. दाविदाच्या मरणाचो वेळ लागी पावल्लो असता ताणें आपल्या पुता साल्मांक हो अनुदेश दिलो. पृथ्वी वयल्या सर्व मनशाचे वाटेन हांव आतां येता. धैर्य घे आनी तुजें पौरुश दाखय. सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तुजें कर्तव्य कर. ताच्या वाटांनी चल आनी मैजेच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन घाल्यांत ते ताचे उपादेश, आदेश, आज्ञा आनी नियमां पाळ. तेन्ना जें तूं करताय आनी हातीं घेताय तें सगळें सुफळ जातलें आनी सर्वेस्पर आपणें म्हाका दिल्ली ही बसावणी सिद्ध करतलो. तुजे पूत आपल्या सगळ्या काळजान आनी सगळ्या आत्म्यान म्हाका विश्वासी रावून चलतीत जाल्यार इस्रायलाच्या सिंहासनार तुज्या वंशजा मदलो एकलो बसनासता रावचो ना. दाविदान आपल्या पुर्वजा सवें विशेव घेतलो आनी ताका दाविदाच्या शारान नेकपिलो. दाविदान इस्रायलाचेर 40 वर्सां राजवटकी चलयली. हेब्रोनांत 7 वर्सां आनी जेरुसलेमांत 33 वर्सां. साल्मांव आपल्या बापाय दाविदाच्या सिंहासनार बसलो आनी ताची राजवटकी थेर स्थापीत जाली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन पयलो इतिहास अध्याय 29 10 11 बी 11 डी तावन 12 ए आनी 12 BCD. श्लोक. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. सदैव जावं सर्वेस्पर आमच्या पुर्वज बापा इस्रायलाचो देव सदां काल सासणाच्या सासणाक. श्लोक. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. तुजी जावन आसा उडवीक, पदवी आनी महिमा, जैत आनी दरबार. सर्गी संवसारी आसा तें सगळें तुजेंच. श्लोक. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. सर्वेस्परा तुजी जावन आसा राजवटकी, सगळ्यां वयर तुका आसा पदवी, ग्रेस्तकाय आनी वडवीक तुजे सुतां येतात. श्लोक. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. समेस्तांचो तूं राजा. तुज्या हातांत आसा अधिकार आनी बळ. तुजे तावन उपजता वडवीक आनी पदवी. श्लोक. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणे बदला आनी बरी खबर सतमाना. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 7 तावन 13 पर्यंत. एक दीस 12 जाणांक जेजून चर्शी आपयलें आनी तांकां देवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें. आनी ताणें तांकां अशें फर्मायलें. वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. भुती जावं, पोतें जावं आनी चिरयेन दुडू जावं घेनाये. पांयांक वाणो घालयेत तरी बदलूंक वस्तू व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सर वससर त्याच घरा रावा. आनी कोणीय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सर वसा. वता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ पापुडा. अशें ते भायर सर वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देवसार धांवडायले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.
नियाळ. जेजू आपल्या मिसावांत आपल्याशी सांग घेवन फुडें सरचे आयचे सुवातेन प्रमुख स्थान घेता. जेजू आपल्या शिसांक पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी भरता. तांकां शिकोवंक दिवंक आनी गूण करूंक दोगां धाडटा आनी अशें आपल्या शिसांक मिसावांत भागीदार करता आनी आपले परिगतेंत जेजूचे सुवार्थेक सागसवच्या आपण आपयलो म्हणून समजोवचे सर्गी विवेकी आनी समर्पित मनोभाव वृत्ता करूंक आपोवणें दिता. आपल्या शिसांक ताणें मिसावांत वांटेली केल्ले बरी जेजू आमकांय आपले मिसांव मुखारून व्हरूंक उलो दिता. हर एकल्याक तो भाग्यवन जिविताक देवाचे सेवेक माया मोगाचो संबंद बांदूंक हाडूंक उलो दिता. आमी शांती समाधानाची हातेरां जायचे म्हणून तो अपेक्षिता. जर आमचे शिकवणेंत जेजूचें नांव, ताची सुवार्ता, ताची भासावणी, ताचें राज्य, जेजू देवाचो पूत म्हणून आमी परगट करूंक शकना तर आमी जेजूचे सुवार्थेंत रुजवाती जावंक शकना. आमी तळ काळजान आनी मिसावाचे उर्बेन जिवीत म्हणून हाडया.